बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू मोगाळा आराधान तुका, जेजू सोडवणदारा आराधान तुका. बोपय सक्रामेंतान जेजू हजर जाता आसतना व्हडा मोगान घानान आनी भक्तीपणान जेजूक आमी ह्या गिता द्वारे स्वागत करया. तुमकां जाता जाल्यार दिंबयेर पडया, सर पडोवन ताका नमस्कार करया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा समियाचे आराधन करची. ताचे आराधन आमी करता आसतना आमी उदकाचेर चलोवंक शकता. आमच्या जिवितांत कसलेय अडकळी, कसलीय पिडाशिडा, कसलेय समस्ये, कसलेय दूख, कसलेय तत्वार आसल्यार तांचेर आमी जैत व्हरतल्या. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवी तुजो मोग वांटून आसा. रूपार तूं लिपोन आसा, दैवी तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा, तुझो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा समियाच्या वेंगेंत आमी प्रवेश जावया. समी आमचो बरो गवडी यहोवा रोखी, ताच्या उस्क्यार आमी बशी. तो आमकां उखल धरता आसतना ताच्या खांद्यार आमी बशी. समियाचेरच आमी नदर घालया. तुज्या मुखा मळपर चलतले. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे बिना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे बिना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं कोळी बरो, तूं आमचे जिणेचो एक स्थारो. सोम्या जेजू तूं कोळी बरो,
एक स्थारो जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका पूर्वे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 Elohim Adonai El Gibor, Jehovah Jireh Yahweh है, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rafika, Jehovah Rohi, Jehovah Rapha. रायाच्या अर्गांगीता सवे आम्ही बोपय सक्रामेंतल्या जेसूचे आराधन करन ताका अर्गांगीत गावया. प्लीज टेक साम 18 कीर्तन 18 या रायांच्या अर्गांगीता सवे सोम्याकचे आराधन आमी करया. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोळ, तूं म्हजें बोळ, सर्वेस्पर म्हजें खडाप, सर्वेस्पर म्हजें कोटें, खोटें, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप, हांव तुका शरणा येता, म्हजी ढाल, म्हजें तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज, सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. म्हज्या भावा भयणी तुका कसलोच दुस्मान आसा, वैरी आसा, वय दोळे जांपनाचो नियाळ कर, जेजूक समर्पण दी, तक्षण त्या दुस्मनाच्या हातांत तो तुका निवारता. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो, विनाशाचें आवर मुजेर आयलें, पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हज्या मुखार आसले, म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत तावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताज्या कानांत पडली. ह्या पासत सर्वेस्परा राष्ट्रामध्ये हांव तुका नावाडता आनी तुज्या नावाक स्तुती गीत गायता. सर्वेस्पर जी येता, म्हजें खडाप सदैव जावं, म्हज्या तारणाचो देव वर्तो जावं. परतून परतून बोपय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी म्हणया, तो तुका सर पिडेंतले निवारता, सर कश्टा संकश्टांतले निवारता, तुजें रीण आसल्या फारीक करून तो फाव करता. कसलेंय काम सुरू केलां, नवें फ्लॅट घेवचें, ह्या घर बांदचें, जागो घेवचें, ह्या कामाक वेचें, ह्या काम मेळाचें म्हण आशेताय, ह्या जिवितांत एक सैरीक जायचें म्हण आशेताय, काजाराचें कार्य आसा वा काजार जिवितांत भुरग्यांचें देणें जाय म्हण आशेताय, ह्या जिवितांत सूख संतोश जायचें म्हण आशेता, सर कश्ट अनवरां पयस म्हण आशेताय. बोपय सक्रामेंताचेर दीस घाल आनी म्हण, सर्वेस्पर जी येता, म्हजें खडाप सदैव जावं, म्हज्या तारणाचो देव वर्तो जावं. आपल्या रायाक ताणें व्हड जैतां दिल्यांत, म्हाकाय तूं जैत दिताय. तुका अर्ग आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. मोगाच्या समयाक हरसून आमी स्तुती करया. ये या स्तुती करा, ये या गायन करा. याची 34 पेज नंबर 90, पान नंबर 9, कंदार नंबर H 30 आणि 4.
येया गायन करा, येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा. सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया, धन्य देवा काच्या नावा गीता मी गाव्या. सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया, धन्य देवा काच्या नावा गीता मी गाव्या. होजाना 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 देवा बापा. होजाना 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 देवा बापा. येया मोगन येया बोऱ्या मोनान येया, येया मोगन येया, भोऱ्या मोनान येया, येया सोमेस येया खालत्या पोनान येया, येया सोमेस येया, खालत्या पोणान येया. सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया, जेजू सोम्याक सोडवून दारा करगामी दिव्या. सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया, येजू सम्याक सोडवून दारा करगामी दिव्या. होजाना 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 जेजू राया. होजाना 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 जेजू राया. येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया, येया तुम्ही येया, नितळ जाऊन येया, येया धावून येया कृपा जोडून येया. येया धावून येया, कृपा जोडून येया. सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया, पवित्रज्ञ कृपेवंता प्रणाम करूया. सकळा मी हर्षिया सर्व मिळून वर्णिया, पवित्रज्ञ कृपेवंता प्रणाम करूया. होजाना 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 पवित्रज्ञ. होजाना 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 पवित्रज्ञ. होजाना 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 देवा बाबा. होजाना 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 जेजू राया. होजाना 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 पवित्रज्ञ. होजाना 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 त्रिएक देवा. होजाना त्रिएक देवा. होजाना त्रिएक देवा. देवा लागी आम्ही उलोवया, अर्गान होगलाप दिवन उलोवया. अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, जय जय जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू, प्रणिपात जेजू. तू वर्तो, तू महान, तू पदवेदार, तू सत्यवन, तू बळवन, सर करूंक सोदताय. पिडेस्त गुण कर. आमच्या मोगाची मनशां पिडेस्त आसा तांकां गुण कर. आमच्या मोगाची मनशां दुखेस्त आसा तांची दुखां पुसून काड. आमची साबार जाणां थंय अशांती नासमाधान आसा, दगतवणी आसा, हिंसा आसा. त्या मणिपुरांत समिया मणिपुरांत शांती समाधान हाड. त्या युक्रेनांत झूज चलन आसा, थंयसर शांती समाधान हाड. चायनांत, रशियांत, आफ्रिकांत, आमच्या भारत देशांत, हिमाचल प्रदेश, आमच्या गावांत शांती समाधान राज करीचे कर. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यानो सोमी जेजू आमच्या जिवितांत वरती आजापां विजमेतां करूंक आशेता. पूण मोगाच्यानो देव म्हज्या तुज्या जिवितांत वरती आजापां विजमेतां महत् कार्यां करूंक आशेत आसतना थोडी शर्तां थंयसर आसात. पळय, थोडी शर्तां, थोडे संगती आमच्या जिवितांत देव आशेता. कितें तें आमी जर तर वाचले पवित्र पुस्तक थंयसर माथेवाच्या वांजेलांत 14व्या वसुरान
20:1 वळीर तावन 30:2 पळया ओळ पर्या. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 21 to 32. आमी वाचता थंयसर जेजून उदकाचेर सोलोन येवचें सकाळींच्या 3 वरार फांत्यार. आनी तेन्ना ताचे शिस दोणीर पयण करना आसात. दर्यांत वारें वादळ उठलां, सगळ्यांनीतल्यांनी काळोख आनी ल्हारां त्या दोणीक वयर सकला करना आसात. ल्हारांचें उदक दोणी भितर भरलां, दोण बुटचार आसा. आनी जेजूक पळोवन शिस भियान बोब मारतात, कित्याक तांकां कळोंक ना तो जेजू सोमी म्हणून मेल्लें मेल्लें म्हणून. आनी आमी जाणाव कशें जेजू तांकां म्हणटा भियेनाका, हांवूच तो, घाबर नाकात. आनी तितल्यार सिमांव पेद्रू जेजूक पळोवन संतोवता आनी म्हणटा सोम्या तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलोवंक दी. आनी जेजू म्हणटा ताका ये. आनी तो सिमांव पेद्रू जें कितें मनशा कडेच्या चरित्रांत घडोवंक ना, कोणें उदकाचेर चलचें, पेद्रू चलोवंक लागता. जें कितें सोमी जेजू देव जावन असलो उदकाचेर चल्लो तें जाल्यार साध्य. मनीस जावन आसलो पेद्रू उदकाचेर चल्लो, केदें व्हरतें एक अजाप जाता. आनी आमी जाणाव थोड्या वेळा उपरांत पेद्रू बुडोवंक लागता. आनी तो सोमयाक उलो मारता, सोमया म्हाका पाव, हांव बुडोन आसा. आनी सोमयान जेजून ताका हात दिवन त्या उदकांतले वयर काडलें. आनी ताका म्हणलो उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. आनी उपरांत सोमी जेजू एक वर्तें एक व्याख्यान करता, एक वर्तें उतर आमच्या लागीं तो उलोवन म्हणटा तुमी सत म्हणल्यार तुमच्यान असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तुवें सत मानल्यार तुमच्यान असाध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणी, तुवें सत मानल्यार विस्वास दवरल्यार, भावार्थ दवरल्यार एक देव आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां अद्भुतां करता. दुसरें आमी अजापां विजमितां अद्भुतां त्या देवाच्या शक्तीन करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी पळयता त्या गणिताच्या सुरवेरच जेजून वर्तें अजाप विजमीत केल्लें. 5 उंडे आनी मासलेन 5,000 चड लोकांक ताणें धाजोशी जायसर उंडे आनी ती मासली चड जायशीं भरोन अमतोंच्या मापान थंयसर आसा जायशीं ताणें अद्भुत विजमीत एक महत् कार्य केल्लें जावन आसा. हें केल्लेंच जेजू होरे विंगड सुवातेक वचून मागणें करता. लोकां धाड सोडटा, शिसांक धाड सोडटा. खंडीत शिसांनी म्हळें केदो व्हरतें अजाप, सोम्या तूं केदो व्हरतो, कितलो महान. पूण म्हाका न्हू जेजूक संवसाराच्या मनशांची होडवीक ती होगळीक ते ताका मान गौरव ताका नाका आसलो. ताका जाय आसलो मान गौरव होगळीक सर्गींच्या देवा बापातावन देखून लोकांक सयत ताणें जाण सोडलें. बरें विंगड सुवातेर मागणें केलें. आमच्या जिवितांत देव अजापां विजमितां करूंक शकता. अशें आतां म्हाका न्हू आमी होरे विंगड सुवातेची गरज आसा. गुडो दोंगरच सोडाचें म्हणना. जेजू म्हणटा तुका मागणें करूंक आसा बापा लागीं वच तुज्या भितरल्या कुडाक, सगळीं दारां जणेलां सगळीं धांप थंयसर तुज्या सर्गींच्या बापा लागीं उलय. तशें म्हळ्यार आमी जणेलां दारांत आमचें म्हळ्यार आमच्या भितर वेचें, आमची जणेलां दारांत आमचें म्हळ्यार आमचे सगळे पंचेंद्रिया सेन्सस दॅट वी हॅव 5 सेन्सस, दोळे कान आमचे हात पांय जे आनी तें मेकळें जावन आमच्या आत्म्यातय सर्गींच्या परमात्मातय सर्गींच्या बापा लागीं आमी उलोवचें. आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत वत्तीं अजापां विजमितां करतात. पळया स्विस जेजूक सोडून त्या दोणीर चडटात आनी ते चिंतात बेगीनच पलतडी पावतल्या आपल्या घरा वेतल्यांक खावन बरें न्हावन जेवन खावन न्हिदतल्या. म्हणून जेजू तांच्या जिवितांत नातलो. आनी जेजू नासतना ते गेले. जर तर दोणीर येता आसतना जेजून सांगल्या उतरांचो नियाळ कर, मागणें रोजार कर, भावार्थांत आसलेल्या खंडे जावन ते असल्या व्हडल्या वाऱ्या वादळाक सांपडटा आसतना ते भियेत नासले. ते भियेले, घाबरले. आमच्या जिवितांत देव नातल्या वेळार, मागणें रोजार नातल्या वेळार, भावार्थ विश्वास नातल्या वेळार आमी व्हड कश्टां संकश्टाक आमी सांपडता. आनी कितले आमी प्रयत्न केल्यार आमी त्या पंथा पावना. सगळी रात ते पेसाडतात. 1 या 2 या 3 वरां भितर पावची वाट सगळी रात पेसाडल्यार ते पावनात. आमच्या जिवितांत सोमी नासतना कितलें पेसाडल्यार मोगाचें आमी पंथा पावना. पूण उडासोरा सोमी जेजूक आमची जतन आसा. जेजून कित्याक गळाय केली त्या दोणी लागीं येवंक या तांचे सांगात हे नासतना रावंक जेजू जाणा आसलो. वय तांच्या जिवितांत देवसराची सैतानाची सकत तांचे विरोध जुस्तली. देखून तांचे खातीर तो मागणें करूंक येता. मोगाचें म्हजे खातीर तुज्या खातीर सोमी जेजू बापाच्या उजव्याक बसून निरंतरी विनवणी करनासा. माती आमकां कुमक करून तो सदांच मोगाचें तयार आसा. आनी
जेजू म्हाका तुका त्या ताळण्यांतल्यान वनवण्यांतल्यान ओडण्यांतल्यान जिविताच्या कश्टा संकश्टांतल्यान पावशार करूंक पळयता कित्याक आमचें व्यक्तित्व दृढ करूंक बळवंत करूंक आनी सर्गीच्या राजाक सासणाच्या सासणा बापा सांगाता जियोंक आमकां योग्य आनी फावो करच्या खातीर वेळार आमच्या जिवितांत तो येतालो. वय वारें वादळ चड जावन लारां सगळीं दोनी भितर पडोन सगळीं ती धोंड बुडटा म्हणटा आसतना जेजू मोगाच्यान थंयसर हजर जाता. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कितले कश्ट संकश्ट आयल्यार उडा आसरा जेजू आमकां बुडोवंक शकना. जेजू आमकां सत्यान आसतांक सोडिना. तो आमकां 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 खंडीत जावन तो पावता. खंडीत जावन शितांनी उलो मारलें सोमी हा तूं खंय आसाय सोमी हा तूं खंय आसाय हांगासर काळोखांत आमी आसाव ह्या अंधकारांत आसाव आमी बुडता. इतल्या भितर जेजू थंयसर पाशार जाता. पूण ते जेजू म्हण नेना आसतना ते भियेतात घाबरतात मेल्ले मेल्ले म्हणटात. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कस संकश्ट आसतना सबार जाण आमचो दुबाव आमचो भावार्थ दोंडाळेशें करता आमकां दुबावेशें करता. जावं पुर्वजांचो शिराप आमच्या पातकांची शिक्षा या कोणें आमकां वाट मंत्रां केलां कोणें आमच्या विरोध पितीचपणां केल्यान ह्या दुश्ट सकत आमकां दोसता कितें कितें मोगाच्यान दुबाव आमकां येवंक साध्य आसात. पण मोगाच्यान तो जेजू तो म्हणटा धैर्य घेयात हांवूच तो भिये नाकात. धैर्य घेया हांवूच तो भिये नाकात. मोगाच्यान भोव पयस सक्रामेंताचें पळया ही उतरां मोगाच्यान जेजू तुका सांगून आसा तुज्या जिवितांत कस संकश्ट जायते आसूंक पुरो भिये नाका. धैर्य घे हांवूच तो भिये नाका. धैर्य घे हांवूच तो तुज्या सर पिडे चिडेंतलो अनवरांतलो हांव तुका वाटयतलो. अशें पेद्रूक उदकाचेर चलोवंक हांवें कृपा दिली कुमो केली. तुज्या जिविताच्या कश्टा संकश्टाचेर चलोवंक हांव कृपा दितलो. तुका बुडोवंक सोडचो ना. कशें पेद्रू बुडता आसतना कित्याक म्हजेर आसली ताणें दिश्ट संवसाराचेर घाली त्या लारांचेर दिश्ट घालता आसतना तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. पूण हांवें ताचो हात धरून ताका उखल्लें. तुजो हात धरून हांव उखलतां. म्हाका भोव पयस सक्रामेंतले जेजूक हेंच आमी म्हणया सोमया म्हजो हात धरून म्हाका उखल. ह्या संवसाराच्या कश्ट संकश्ट थंय निराश जावंक देदेस्पर जावंक भियोंक म्हाका सोडिनाका. सोमया म्हजो हात धरून म्हाका उखल आनी तुजें तें हांव फाती येल्यार वय तूं म्हज्या जिवितांत वर्ती अजापां बिजमितां करताय मात न्ही म्हज्यांनी अजापां बिजमितां करूंक साध्य जाता. जेजू असली कृपा म्हाका तूं फावो कर. जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आनी म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत तळा. तुमच्या कांताराच्या बुकांत ह्या गिताची उतरां तुमी वाचयत L18 पेज नंबर 165 165. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत तळा. मोका तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तुझं धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत तळा. पिडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना. पिडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना. निराश जावन भरवसो सांताना पातयेनी सुकोवन सलवणी येताना के दीस सांसोना. हांव के दीस सांसोना. के दीस सांसोना. हांव के दीस सांसोना.
भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा म्हज्या भावा भयणी भिये नाका जम्याची नदर तुजेर आसा तुज्या खातीर तो मागोन आसा विनती करन आसा तुज्या खातीर तसो पवित्र आत्मो धाडन आसा सर्गीचो बाप सर्ग उक्तकान तुजेर आशिर्वाद घालना आसा देखून भिये नाका धैर्यादीक जा भवाड दवर पातयेणी दवर विश्वास दवर तुज्या मागण्या जिवीत देवाक मानवोवच्या रितीन तूं जी आज जो कोण जन्म दिवसाचेर आसात तांचे सांगात आमी संतोश पावता आनी तुमकां देवाचे मिसनार आशिर्वाद आमी मागता लिडिया डिसोजा शारजा तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विशेष जावन मरियमाच्या मानाक आनी समिया जेजूच्या महिमेक आपली पतीण गुण जाल्ल्या पासत डेमियन मास्कारेनस कासा उर्बानो हांगा पिडा गुण जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आपणाची धूव तशेंच नात USA वचून बऱ्या तरान पावल्ल्या पासत वचोंक विजा आनी सगळे धाकले वेळार जाल्ल्या पासत आनी हे कुटुंब देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांचें भुरगें फ्रांसाक वचोन थंयसर शिकोवंक गेलां तें सुरक्षीत थंयसर पावल्ल्या पासत थंयसर ताणें उपरांत USA सयत वचोंक आसा जर्मनींत शिकप बऱ्या तरान जावन आसा ताच्या पासत किडनीन फातर आसलो ते चिकित्सा बऱ्या तरान जावन तो फातर काडूंक डाक्टरांक साध्य जाल्ल्या पासत किडनीचे समस्या आसात डायलिसीस जावन आसा पूण व्यक्तीक पिडेस्ताक बरी भलायकी आसल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर दंप्राकाटीची आतां बऱ्या तरान चलोवंक जाता देखून काळजाची सर्जरी जाल्या उपरांत हृदयांत दूख आयिल्ली बरयांत दूख आयिल्ली ती गुण जाल्ल्या पासत दुवेक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत दुवे आनी जावयां मदें आसले समस्या इत्यार्थ जावन आतां माया मोगान जियोन आसा देखून भुरग्यांचें देणें लाभल्ल्या पासत गर्भांतल्या बाळशाक हार्टबीट नातलें हांगासर मागल्या उपरांत तें हार्टबीट परतून आसा भुरगें सुरक्षीत आसा आनी आवय आनी गर्भांतलें बाळशें सुरक्षीत आसल्या पासत बाळंतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सिझेरियन जालां जाल्यार भुरगें आनी आवय सुरक्षीत आसल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी अर्घ आनी होगलाप दिया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां विविध त्या सांव पासत म्हाका उलो दिला वय दोळ्यांची दिश्ट बऱ्या तरान मेळच्या खातीर आनी तशेंच परगांवांत एक बरें काम मेळच्या पासत अमित गोम्स ताने वेस्ट आनी तशेंच एक बरी वीज मेळच्या खातीर आपल्या धुवेक आनी बायलेक मिकी डिसिल्वा कारवार BSc एग्जामांत परिक्षेंत ताच्या कॉलेजीन पास जावच्या पासत आनी बरें काम मेळच्या पासत सिसिलिया मेंडोन्सा उडपी तशेंच एक बरी सैरीक जावच्या पासत आनी तशेंच आपल्या विशेष त्या सांग खातीर मागोवंक उलो दिता ब्रिजित मेंडोन्सा अंधेरी रीटा डिकुन्ना मुलुंडू एलिजा सिक्वेरा लविना डिसोजा सेरा डिसोजा लिली मेंडोन्सा तेरेजा डिसोजा आनी प्रेमा मास्कट हांच्या समेत तांच्या त्या सांग पासत काळजांत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आमचे गरजो सोम्या म्हाका दवरया आनी भवार्थान म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी सर मरण पावल्ल्या अमलकड्या पासत पुलकल्ल्या आत्म्या पासत आमी मागया देवादीन फिलिप डायस मुलुंडू देवादीन ब्रुनो पीठ अंधेरी वेस्ट देवादीन एंजेलिन मार्टिस काद्री देवादीन रिचर्ड मस्करेनस बेंदूरू 6th डेथ एनिवर्सरी हिल्डा डिसोजा कालवा 2nd डेथ एनिवर्सरी लिओ बल्ताजार आनी पास्किन मस्कारेनस किन्नीगोळी देवादीन पॅट्रिक पास्को ऑन डेथ एनिवर्सरी देवादीन एजियल डिसिल्वा हाँगकाँग सस्नाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन निमयेर पडया आमी बहु सक्रामेंताक नामान करया ताची उतरां आमी आयकुया म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा
Alleluia, Alleluia, Alleluia. मोगाच्यानो भवार्थ दवरल्या वेळार आनी मागण्याचे जिवीत जियेल्ल्या वेळार सोमयाचे रस दीस लायिल्ल्या वेळार सोमयाक उलो मारल्या वेळार सोमयाचें आराधन केल्ल्या वेळार कितलीं अजापां विजीत यजमेतां आनी महत्कार्यां मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. तसले थोडे अनुभव आमच्या भावां भयणी तावन तांची साक्ष आतां आमी आयकुया. हांव मिना गांवान खाजरकर लोरेटो दिलां गांवान फर्लाची. म्हाका काळजान मस्तू बेजाराय दूख बोगसूनचो स्पिरीट नातलो. मागणें करतलीं हांगा आयल्या उपरांत आमी कावन्सिलींग केलें. थोडें काळजान दारलें इल्लें भायर पडलें इल्लें बरेंपण जालें जाल्यार अशें मुखार आमी दोळी वचून मायकाच्या मुखार रावन गडा 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 जातालें. आजो देवान तूं म्हाका खाकूळत म्हजेर दया दाखयल्या ह्या मुखार येवन उलोवंक म्हजी टेस्टमनी सांगूंक. आनी कालच्या इनर हिलिंगांत म्हाका बगलें म्हजें तें आयलें देवान संपूर्ण तरान म्हाका गूण केलें बोगसूनचो स्पिरीट दिलो. प्रवेश गीत देवीगाना बुकांत गीत नंबर 17 पान संको 25 पेज नंबर 25. येतो सोम्या मंदिरात गावनो विंगीता अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. येतो सोम्या मंदिरात गावनो विंगीता अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. आमचो आसरो आसरो सर्वांचो तुजे लागीं येता. तूं आमचो आसरो तूं आमचो उजवा काळोख धांवडावचो विघ्नां अनवारांनी आमकां सांबाळचो. येता सोम्या मंदिरांत गावनो विंगीता अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. येता सोम्या मंदिरांत गावनो विंगीता अर्गा सोम्या दिवून तुका आमी हरसिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो सोम्या जेजूची कृपा आमचे तें आसल्या वेळार आमचें जिवीत कशें देवाच्या महिमे खातीर वर्तें जाता तें आयच्या सांतिणीच्या जिवितांत आमी बरेंकन समजून घेता. ती सांतीण जावन आसा जेन फ्रांसीस शांताल. जेन फ्रांसीस शांताल 1572 इसवेंत फ्रांसांत जल्माली आनी 1641 इसवेंत ती अंतरली. तिच्या जिवितांत ती भोव भक्तिवंत जावन आसली मात्र न्ही उदार जावन नासली दान धर्म करच्यान. तिका तिच्या तरणाट्या प्रायर काजर जालें. काजर जिवितांत तिका भुरगीं जालीं पूण तिच्या घोवाक ताचे सांगाती धांवडून व्हरून वता आसतना चुकून ताचेर गुळो मारलो आनी तो मेलो. आतां विधव जाल्ली जेन फ्रांसीस शांताल निराश जायना ते दिसपर जायना देवाचेर पत्ती आनी विस्वास दवरून जी येता मात न्ही चड आनी चड दान धर्म करता. तिच्या मागण्या वरवीं तिच्या घोवाक लगाड काडलो व्यक्ती सयत येवन तिचे कडेन बक्षाणें मागता. तिच्या भुरग्यांक बरें करून तो सांबाळटा. जेन फ्रांसीस शांताल तरी एक रिलिजियसांचो मेळ घडता. मेड्स ऑफ मेरी मरियमेचे दाशी मरियमेचे सेवाक मेळ करता. ह्या सेवकिणीच्या मेळांत ती तिचो वेळ करशिता. एक रिलिजियस जिणी धार्मीक जिणी जियोन तिची जिणी सार्थक करता. तर मोगाच्यान हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांबया. आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट पिडा येता आसतना आमी निराश जावचें नाका. सोम्याचेर दिश्ट घालया. सोम्याचेर दिश्ट घालता आसतना सोमी आमकां आराम धरता आनी आमच्या जिवितांत देवाक महिमा दिवचें तसलें जिवीत जियोंक आमकां करपा दिता.
हे मिसाचे बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया. सर्गींच्या बापा, आमच्या कश्ट संकश्टाच्या वेळार तुजेर दिश्ट घाल, तुजो आधार मागच्या बदलाक आमी निराश जाल्ल्या पासत देदेस्पर जाल्ल्या पासत आमी बक्षाणे मागता. समिया काकुतकर, समिया जेजू तुज्या आमोलेक रगत त्या कुर्सार तुवें हरयलाय आनी आमकां आमच्या पातकांतले तुवें सोडयलाय, आमकां सर शिरापांतले तुवें आमकां सोडयलाय. त्या कुर्साचेर दीस घाल, तुजें तें आमच्या पातकाचें बक्षाणें जोड घेवन नवी जिणी जियोंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत बक्षाणें मागता हांव. क्रिस्ता काकुतकर, समियान जेजू तो पुनर्जीवन जालाय, सर्ग आमच्या खातीर उक्ता केलाय, बापा लागीं राजी केलाय आनी बापाच्या उजव्या बसून आमच्या खातीर विनंती करताय. तुज्या कृपेन ह्या संवसारांतल्या सर वायटाचेर जैत व्हरूंक, देंवसराच्या सैतानाच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमी आळसाय दाखयल्ल्या पासत बावार्थां शेळयल्ल्या पासत तुज्या बक्षाणें मागता हांव. समिया काकुतकर, सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमचे पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. प्रार्थोया. सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुज्या भक्तिणीक सांतीण जेन फ्रांसीस शांतालेक महिमेवंत करून तुजो अगणित मोग आमचे थंय तूं दाखयतासाय. तिची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वासीपणान आमी पाटलाव करूं, आमच्या कश्टा दुखांत तुजे थंय बुजावण जोड तुज्या कृपेन महिमेचें जिवीती जियोंक आमकां करपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान, जो जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या सासना. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतले वसाप. मोइजे लोकां लागीं म्हणालो, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलो समसो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजान कोंसून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणां कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रंगार कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दारवंताचेर आनी शाराच्या दारवाट्यांचेर ती बरोवन घाल. सर्वेस्पर आपूण तुका दितलो म्हूण ताणें तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, म्हणजे तुवें बांदूंक नातलेली व्हड आनी सोबीत शहरां, तुवें पुजावंक नातलेल्या वस्तूंनी भरलेलीं घरां, तुवें खणूंक नातल्यो बांयो, तुवें रोवंक नातलेले दाकांचे आनी जैतनाचे मळे आसलेल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, आनी थंय तूं खावन दादोशी जातलोय तेन्ना, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयल्ल्या सर्वेस्पराक विसारनाशें सत्राय घे. सर्वेस्परा तुज्या देवा भियोन चल, ताची सेवा कर आनी ताच्या नांवान सोपूत घे. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परूस म्हजें कडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडवंदार. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप, तोच म्हजें ढाल, म्हजें स्वराक्षराचें सिंग. तो म्हज्या भद्रतेचें कोटें, ताका जावं माण महिमा. कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परूस म्हजें कडाप, तूं म्हजो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विसलेल्या रायाक व्हड जैतो दिता, आपले माकलेल्या राजाक
तीर मोगान सांबाळता. श्लोक सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बोळ. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताक मरणाचो नाश केलो आणि नवे जिवीत सुवार्ते मारिपात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशी जेजू आनी ताचे शिस पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडोन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकूळट कर. ताका मोरलूक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबार पावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, हे अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यांत तुजे सांगाता हांवें रावचें. कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें. हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडतस जेजून ताका बेश्टायलो आनी देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना. जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव वस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या खणांत इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू, एका भावाक एक वर्ती गरज आसली. तो हांगासर दैवी कलोरेत्री मंदिराक आयिल्लो म्हाका म्हणटा, फादर, म्हजो भावार्थ एक व्हडल्या कुवाळ्या बरी व्हडलो सयत भावार्थ म्हाका आसा, जाल्यार कित्याक देव म्हज्या जिवितांत हें अजाप करिना. तेन्ना हांवें ताका सांगलें, भावा, देवा मुखार येता आसतना आमचो भावार्थ व्हडल्या कुवाळ्या बरी व्हडल्या दुदया बरी आसल्यार पावना. ल्हानशा सासवा बरी आमच्या भावार्थाची क्वालिटी चड म्हत्वाची. इट इज नॉट द क्वांटिटी. तें माप मेजाप न्ही व्हड कितलें व्हड आसा आमचो भावार्थ. बगार आमच्या भावार्थाचे ते सेगूण कितें, आमच्या भावार्थांत थंय आसची ती क्वालिटी, ताचें तें आसचें वर्तेपण कितें तें गरजेचें. एक बापूय आपल्या भुरग्याक, ताका मोरलुकेची पिडा आसली, एपिलेप्सी ऑर फिट्स अटॅक येतलें, तस जाल्यार भुरग्याक जेजू लागीं हाडलें. पूण जेजू थंयसर नातलो. शिसांनी प्रयत्न केले, जावना. कित्याक शिसांक जावना? जेजू कित्याक साध्य जालें? जेजू कितें करता? जेजू मागण्यार आसता, ना जाल्यार सुवार्ता परकट करनासता आनी गरजेक थंयसर थोडी आजापां करता. पूण आजापां करचेंच, विधमितां करचेंच, पिडा गोड करचेंच ताचो ध्येय मिसांव न्ही. ताचें मिसांव देवा सांगता एकवटांत आसचें, देवाच्या संबंदांत आसचें. मागणें म्हळ्यार देवा थंय संबंदांत आसचें. तो संबंद लोकां परगट करचें, सुवार्ता परगट करची आनी उपरांत गरज पडल्यार थोडी आजापां करची. देवाच्या राज्याचे थोडे संकेत, दे आर द सायन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. देखून आमच्या जिवितांत देव वर्ती आजापां विजमितां करूंक आशेता. पयलें जायजे आमकां भावार्थ सासवाच्या काणा बरी विथ ग्रेट क्वालिटी. पयल्या त्या वाचपांत आमी वाचता, दितिनिया बुकांत 6व्या वसरांत सर्वेस्पर देव म्हणटा मोइसे मुखांत लोकां लागीं, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, तुजो एकलोच देव सगळ्या तुज्या आत्म्यान, काळजान
आनी सगळ्यान ताचो मोग कर आनी तो मोग दाखय हेरांक तो परगट कर भुरग्यांक कुटुंबाच्यांक सेसामारा खंय गेल्यार तो परगट कर केदाळे तुज्या काळजांत जगोवन दवरताचीं उतरां त्या दाळा आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू व्हरती आज आपण विजमितां आमकां करूंक जाता जेजूची अकरेचीं उतरां म्हळ्या सासवाच्या खाणां तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितें आसचें ना न्ही जेजून शीस कितें करनासले तांचे पैकी कोण व्हडगी ल्हानगी म्हूण वाद विवाद करनासले ते संवसारी संगती राटावळींनी ते मेतेर जाले जेजूक जायतो लोक आयल्यार त्या लोकांची कशी सरबराय करची कशें त्या लोकांक सांगाता घालचें कशें तांकां जेवण दिवचें मोगाचें न्हू जेजू परतून सांगता देवा लागीं माकडें करच्यान संबंद दवरच्यान सुवार्ता परगट करच्यांत आनी लोकांच्या गरजेन पावच्यान ह्या तीन संगतीन संपूर्ण तरान मेतर जालो मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत तसलें एक बरें जिवीत जियोंक आमकां देव कृपा दिवं दी आयची सांतीन जैन शांतालचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावं दी तिजी विनवणी आमकां आमच्या जिवितांत मजत करून दी गीत नंबर D16 543 पेज नंबर 43 म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगान म्हज्या धन्या कतेक म्हजो हावा भेटोवन दिता सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणी गो उंडो आनी वायन तुका भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मेसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देवा पाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयस सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा आमच्या मागण्याक कणवळेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनवणी ह्या बलिदान पावत ते पर्यंत तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फाळ आमच्या जिणयेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उसगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची
म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय समिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेट्स, एसव्हीडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी आमी सगळ्या संवसारार शांती स्थापन जावच्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांत ते सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मग असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडान रगत आमी सेंकता. ती आमचे जरती आनी कासाडून जावन पुढच्या काकुतीन आमच्या कुडी तशा आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे देवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन.
गीत नंबर E18 550 पेज नंबर 56. ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये मू लालेऊन मागता ये तू सोम्या परता. तुझे बिन है जीने तुस मुझे सरगीचे देने रीते तुझे बिन है जीने तुस मुझे सरगीचे देने रास्तू करिया बीडाना निवास कर मुझा घरा निवास कर मुझा घरा. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पात येता. म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. म्हज्या संगता सदांच तूं राव. म्हज्या कश्टां अनवरांनी तुजेर पातयेनी आनी विश्वास दवरूंक दान धर्म करन बरें करण्यो करूंक तूं म्हाका चलोवन व्हर. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा बापा तुज्या भक्तांचो मरणा दीस तांच्या सर्गीच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हण वळखून आज आमी ह्या दीस वासणेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत तुज्या भक्ताच्या सांतीण जैन शांतालाच्या पावलांनी चलोवंक नवी घटाय तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. म्हाका जेन्ना आज शनिवाराचो दीस एका दिसाची रेतेर आसा व्हडा संख्यान दैवीक रेतेर मंदिरांत दैवीक अनुभोग आमी जोडून घेता. देखून तुमी येया कुटुंबा समेत येया हेरांक आपण हाडून येया सांगाता मेळोन मोगाचे न्हू सोम्याचो मधुर अनुभव सोम्याची मधुर रूस आमी अनुभव करया. तुमकां समेस्तांक बरो वर्त्या कृपेचो शनिवार मरियमेच्या कातावीण काळजा समर्पिल्लो दीस हांव मागतां. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे ओडुपकार. मन गीत गीत नंबर N3 553 पेज नंबर 183. जिनियेच्या पैनारा वाजता एक सूर समकना मरिये माये कुलो मारता कसलीच भिरान ये मोरिये ये तू आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावशा